हांच्या संकल्पनेतल्यान फुडें आयिल्ल्यो विविध येवजण्यो, त्याचप्रमाणे गोंयभर चल्लेले साबार कार्यक्रम आणि आमच्या तरणाट्यां खातीर ज्यो संधी उपलब्ध आसा त्या संधीचो विचार करून ताका फुडलो मार्ग दिवपा खातीर किंवा भुरग्यां खातीर फुडले उपक्रम दिवपा खातीर गोंय सरकार कटिबद्ध आसा आणि ताच्या ह्या कार्यावळीचो हो नियाळ आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2026 ह्या कार्यक्रमान तुमच्या मुखार सादर जातलो। ह्या कार्यक्रमाक गोंय राज्याचे भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे हांगा उपस्थित रावपाचे आसा। थोड्याच वेळान ह्या कला अकादमीच्या वाठारांत तांचे आगमन जातले आणि मागीर साबार कार्यावळी ह्या दर्या संगमाचेर सुरवात जातल्यो, ज्या मदीं आर्टिसन्स मेळावो, कारिगर मेला जो कारागिरांचो मेळावो आसा ताचें उक्तावण जातलें। मागीर भौमानाधिक मुखेलमंत्री चॅम्पियन्स कॉर्नर म्हणून जी खास हांगा उबारलेलें आसा त्या चॅम्पियन्स कॉर्नराक भौमानाधिक मुखेलमंत्री भेट दितले। मागीर कारिगर मेला, आर्टिसन्स मेळावा ह्या खासा कार्यक्रमांक भौमानाधिक मुखेलमंत्री भेट दितले। ग्रीन आर्ट गॅलरी तशेंच कुणबी विलेज जी हांगा खास करून उबारलेली आसा। गोंय ह्या गोंयकारांक पारंपारीक वेवसायान तेको मेळचो म्हणून साबार येवजण्यो आयोजीत केल्या, ज्या मदीं कुणबी विलेज ही जी संकल्पना आसा त्या कुणबी विलेज संकल्पनेक सुद्दां बळगे दितना भौमानाधिक मुखेलमंत्र्यांनी एक वेगळ्या योजनेची खरें म्हणल्यार पायाभरणी हांगा ह्या गोंयांत केल्ली आसा। तर ह्या साबार कार्यावळीक मुखेलमंत्री दर्या संगमाचेर भेट दितले आणि मागीर ह्या सभाघरांत जो मुखेल कार्यक्रम आसा तो मुखेल कार्यक्रम सुरू जातलो। त्या कार्यक्रमाक भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सयत ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर अँड न्यू अँड रिन्युएबल एनर्जी भौमानाधिक श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच ऑनरेबल चेअरमॅन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी जस्टिस अभय मनोहर सप्रे हांच्या सयत भौमानाधिक मंत्री बाबूश मोन्सेरात, राज्यसभेचे खासदार भौमानाधिक सदानंद शेट तानवडे हांच्या सयत हेर सरकारी अधिकारी ह्या माचयेर उपस्थित आसतले। तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान आमी येवकार दितात आणि सगळ्या गोंयकारांक वर्ल्ड यूथ स्किल डेच्यो शुभेच्छा परबी आमी भेटयतात। रोखडेच ह्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करतात।